कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। स्पीकर सर, हो जो आमचो क्वेश्चन आसलो तो न्यू रेल्वे स्टेशन्स इन गोवा आसा पळय त्याच्या बद्दल आसलो आनी एज पर जो रिप्लाय आसा ती 3 रेल्वे स्टेशन्स गोंयान हाडपाक सोदताले म्हणून आनी हेच्या पयलूय म्हटल्यार गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान हो इश्यू येयल्लो आनी तितून आमकां सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय मेळोंक ना। सो स्पीकर सर, आतां एज पर जो रिप्लाय मागला की रेल्वे स्टेशन कितले तितून तुमी सांगला की ओवरऑल the Konkan railway line was commissioned in 1998 with 9 stations while Pernem, Thivim, Karmali, Verna, Bajodda, Suravlim, Madgaon, Bali and Khandpad has a operational and commercial requirement at that time. Lolem station was added has the 10th station at the later stage in the state of Goa. Speaker sir, आता कितें आसा हांगा सरकार जावं डिपार्टमेंट सांगता की रिक्वायरमेंट आसा आनी एज पर द रेल्वे तेंच्यानी रिक्वायरमेंट आसा म्हणून सांगला, बट कितें तेजी स्टडी कितें आसा, सर्वे कितें केला हें कांय तेजेर रिप्लायान म्हाका कांयच मेळना। स्पीकर सर, हो रिप्लाय अनसॅटिस्फॅक्टरी आसा आनी 3 रेल्वे स्टेशन जावं ते मये रेल्वे स्टेशन, नेवरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता, सालजोरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता, ह्या 3 रेल्वे स्टेशनाचेर स्पीकर सर ओपोज आसा आनी ओपोज आसून पासून आयज डिपार्टमेंटान हो रिप्लाय दिला, हो कॉपी पेस्ट रिप्लाय आसा जो रिप्लाय येयला आनी डिपार्टमेंटल स्टडी कांयच ना। स्पीकर सर, म्हाजो जो पयलो क्वेश्चन आसा, आतां हांगा हे रेल्वे स्टेशन जितले येयल्या, म्हाजो पयलो क्वेश्चन आसा की मिनिस्टर अवेर आसा काय कितें हांगा जो रेल्वे स्टेशन क्लासिफिकेशन आसा, फॉर एग्जाम्पल आमचो टर्मिनल आसता, सेंट्रल आसता, जंक्शन आसता, क्रॉसिंग आसता, वे सायड स्टेशन आसता। म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा आमच्या मिनिस्टराक की हे जे आमच्या गोंयांत जितली रेल्वे स्टेशन्स आसा, कित्याक एक आमचो वरिश्ठ मिनिस्टर आसा तेका हेजी नॉलेज आसपाक जाय की बाबा हे स्टेशन आतां इतले स्टेशन जे तुमी आन्सर दिल्या, हे स्टेशन कसले स्टेशन आसा, जंक्शन स्टेशन आसा, सेंट्रल आसा, टर्मिनल आसा, क्रॉसिंग, वे सायड आसा। आनी स्पीकर सर, जो डेटा म्हटल्यार कितलो ट्रॅफिक फ्लो ह्या स्टेशनाचेर वयता, हो रेल्वे स्टेशन कितल्यो ट्रेन्स वयता, मुवमेंट जाता, डेस्टिनेशनाचेर कितले पावता, डिपार्चर कितलो जाता गोंयान आनी पासिंग थ्रू गोवा ह्यो कितल्यो जाता, हेजो म्हाका स्पीकर सर पयलू रिप्लाय जाय फर्स्ट। स्पीकर सर, हो उत्तर जो हावजा सप्लाय केला हे 3 स्टेशन कित्या जाय ते सगळे स्पश्टीकरण दिल्ले आसा। नंबर 1, हे कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाची रेल्वे वयता, कोंकण रेल्वे स्टेशन आसा हे गोवा गव्हर्मेंटाचे व ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे हे स्टेशन ना। नंबर 1, 1998 जेन्ना लँड एक्विजिशन केल्ले कोंकण रेल्वे गेल्ली कितलो तेजेर ओपोज आसलो लोकांचो सगळ्यांक खबर आसा। आज कोंकण रेल्वे फूल ओपोज करून सुद्धा येयली आनी ओपोज सुद्धा करून आज कोण प्रवास करता आनी सगळ्यांक कशें बऱ्या पडला हेंय आख्खे गोंयचे जनते खबर आसा। हें सांगतना हो ऑपरेशनल रिजन्स जे कोंकण रेल्वेन आमकां उत्तर दिला की हे 3 स्टेशन तांकां जाय जे प्लॅनिंग 1998 आशिल्ले, लँडूय आतां न्यू लँड एक्विजिशन होयना, न्यू जमीन घेवन लोकां परत एजिटेट करपाक वा तांकां एफेक्ट जातले असली गोश्टूच ना। फॉर ऑपरेशनल रिजन्स एक स्टेशना मदें दुसऱ्या स्टेशना मदें तांकां तेंची ट्रेन हेल्ड अप जाता, 25 मिनटां वयता, थोडे कडेन 40 मिनट्स वयता। हे ऑपरेशनल रिजन्स तांकां हे स्टेशन जाय पडटा थिंगा क्रॉसिंग करून वेवस्थीतपणे ट्रेन मुखार व्हरपाक आनी हे रिजन तेणी दिल्ले आसा। फॉर एग्जाम्पल ताका हिंगा न्यूरा ग्रांड हांव मुद्दम हे ताका स्पश्टीकरण दिता तेजे स्टेशनाचे तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपोज आहा ते construction of new station Neura Grand at kilometers 420 is proposed between Karmali and Verna station of Konkan Railway Corporation. The interstation distance between Karmali and Verna station is 15.96, almost 16 kilometers. Sorry, which is which is a very long block section, as they call it, the block section. The line capacity of Madgaon Roha section is 139%. Train operations get affected badly due to saturated line capacity and long block section. On an average, passenger train takes 16 to 18 minutes and freight
train takes about 20 to 25 minutes to clear this section. And this affects the train operation. Hence, it is proposed to split the block section by constructing new crossing station at Neura-Ogran, thereby reducing the time run of the passenger as well as freight train to half of the present run time for improving the mobility. आता हे उलयताना ती दोन स्टेशन दुसरी आहा माये स्टेशन हिंगाय तशे 21 to 26 minutes माये स्टेशन वेस्ट जाता हिंगा 16 to 18 minutes सारजोरा स्टेशन 20 to 24 minutes ऑन एवरेज ऑलमोस्ट म्हणजे एक वर सुमार ट्रेन डिले जाता हे तोली स्टेशन आयली आणि जी पयली 1998 एनविसाज केल्ली आणि ते ऑलरेडी आसा त्यांचे प्लॅनान कोंकण रेल्वे काय न्यू करना Speaker, दे आर ओनली इम्प्लिमेंटिंग व्हाट वाज नोन टू द पीपल ऑफ Speaker, गोवा sir. इट वाज नोन एट दॅट Speaker, पॉइंट sir. ऑफ टाइम स्पीकर सर स्पीकर सर माझो प्रश्न सिंपल आसलो कितल्यो रेल्वेज हॉल्ट जाता कितल्यो रेल्वेज पास जाता डेस्टिनेशन कितले आसा स्पीकर सर सिनियर मोस्ट मेंबर आसा मिनिस्टर आसा त्यांचो आन्सर स्पीकर सर सारको आसपा जाता तूं घुवणोन नाका दुसरें म्हणजे स्पीकर सर एक वर लागता म्हणटा कशें एक वर लागता स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशन 6 किलोमीटर आसा 6.1 किलोमीटर गुगल लोकेशनाचो हें आसा आनी स्पीकर सर तो म्हणटा एक वर लागतले म्हटल्यार कसली रेल्वे वयता काय सायकलीन येता हे कळपाक जाय चलत येता चलत बसून बेगान पावतले Speaker, sir. सर हो मिनिस्टर स्पीकर सर नाका आसलेली रिप्लाय दिता दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड स्पीकर सर हो रिप्लाय तो आसा I रॉंग आसा object to what he is saying. Nakazali reply. Nakazali- I can place it on the table of the house. स्पीकर सर एक वर अरे डिस्टन्स बस रे, म्हणटा बस एक रे. वर डिस्टन्स उलोवपाक आता कोण जाय आन्सर उलयता. दिला हांव सवय कोण जाला. आन्सर दिला तो अरे एक वराचो फर्स्ट डिस्टन्स आन्सर आहा कोण तू हांव उलोवपाक सगळें जाय आयकता एक वराचो डिस्टन्स कसो जातलो स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर उलोवपाक जाय म्हणून उलयता उलोवपाक जाय म्हणून उलयना आनी opposition उलोवपाक जाय म्हणून करता. उलयना तुका- डेट आसा हांवें तुका स्पेसिफीक Speaker, स्पीकर sir. सर हांवें मिनिस्टराक स्पेसिफीक रिप्लाय मागलो स्पीकर सर की कितल्यो I am on my ट्रेन legs, पास Speaker, sir. जाता हांव उलयताना स्पीकर सर तो कितले उलयला. डेस्टिनेशन आसा कितल्यो प्रश्न विचारता, भाशण हें दिता, जाता भाशण. डिपार्चर जाता हो म्हाका रिप्लाय जाय स्पीकर सर तो रिप्लाय डिफरंटूच दिता स्पीकर सर रॉंग रिप्लाय ना हांव ताका जाय जाल्यार आय विल प्लेस दीस given to me by Konkan Railway on the table of the house. He is concerned about Neura-Ogran. I वाचला how on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 25 minutes to clear this section. म्हणून ते क्रॉसिंग फास्ट जावपा जाय म्हणून ते क्रॉसिंग करता सेम वे स्पीकर सर माये तेणी दिला on an average passenger train takes 17 to 19 minutes and freight train takes 21 to 26 minutes. Okay? Tisra station, Sarjora station, on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 24 minutes. हो आकडो तू कंबाईन करून टोटल ऍड करून कितले वगत डिले जाता आता यू आर कन्सर्न ऑफ Neura-Ogran हे नवीन काय कोण ना कोंकण रेल्वे हाऊ कॅन आय एज अ गव्हर्नमेंट टेल इट टू स्टॉप दॅट इट वॉज ऑलरेडी देअर इन द ओरिजिनल प्रपोजल ऑफ 1998 हे कोंकण रेल्वे करता आय हॅव नथिंग टू डू विथ दॅट यू आर डुईंग एज इफ गोवा गव्हर्नमेंट केल्ल्या भाशेन मातशें आयका गेल्या त्या असेंब्ली सेशनार हेजेर डिस्कशन जालें मिनिस्टरान तो पास ऑन केल्लो सीएमाक आतां मिनिस्टराक त्या टायमार आन्सर करूंक जाय नाव कितें जालें तें तो पास ऑन जाल्लो सीएमाक आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की हो जो रेल्वे स्टेशन आसा नेवरा रेल्वे स्टेशन कोणाचो ओपोज आसा नाल्यार तुमी तुमचें लेटर करचें आनी हो सांगता आतां हाडटा म्हणून आतां त्या असेंब्ली सेशनाक मिनिस्टर आसलो काय नासलो तो बसत आसलो थंय तेणें आयकोंक नासलें स्पीकर सर क्लियर कट सांगता करमरी रेल्वे स्टेशन हांव नेवराचें सांगता करमरी रेल्वे स्टेशन 6.1 किलोमीटर आसा तशेंच जो सालदोरा आसा सालदोरा तेंचोय ओपोज आसा आमचो नेवराचो ओपोज आसा ऑलरेडी ऑपोजिशन लेटर घातल्या स्पीकर सर जे घुवणोन सांगता आन्सर म्हाका सारको मेळना गरजूच ना सारखे स्पष्ट रिप्लाय आसा स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका ही समजुनी मेळना इतली सादी समजुनी ताका आसपा जाय स्पीकर स्पीकर सर म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी स्पीकर सर म्हाजो जो पयलो आन्सर आसा तो मिनिस्टरान सारको दिवना सो लोकांनी आयकला दुसरो विचारता एज पर जो करमरी रेल्वे स्टेशन आसा ट्रॅफिक हॉल्ट जाता आनी हें जाता म्हणटा सो म्हाका स्पीकर सर क्लियर मिनिस्टरा कडल्यान जाप जाय की कितले हॉल्ट जाता कितले पॅसेंजर थंय येता रेल्वे करमरी रेल्वे स्टेशन स्पेसिफिकली कितले हॉल्ट जाता कितले थंय येता कितले रेल पास जाता थ्रू करमरींग रूट आनी हो डेटा म्हाका मिनिस्टरान दिवचो स्पीकर सर
हे उत्तर कोंकण रेल्वेन दिवपा जाय आनी हे सेपरेट प्रश्न जावन आसा. आतां तो विचारता स्टेशन न्यूरा कशें येता. एक ग्रामसभा रेजोल्युशन जालां हांव जाणा आजोसी मांदूर ते पंचायतीन ग्रामसभा रेजोल्युशन आमी फॉरवर्ड केला कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन. प्लीज लुक इन टू दीस. They said we will see what best can be done, but they are also saying at the same time, for operational purposes, for efficiency, for cutting down the time, whether it is passenger train or whether it is goods train, this particular crossings are required, speaker sir. हेज्यावन आनी जास्त हांव कितें म्हूण जस्टिफिकेशन ताका दितलो. तो फाल्यां म्हाका विचारतलो उमके टायमार ट्रेन येता ती कित्याक डिले जाला. डिले जातलीच ऑटोमॅटिकली क्रॉसिंग ना जाल्यार. मिनिस्टरान स्पीकर सर प्लीज स्पीकर सर स्पीकर सर मिनिस्टरान अंडरस्टँड जावपाक जाय. माझो क्वेश्चन कितें तो स्पीकर माझो सर क्वेश्चन कितें तूं आतां सगळें इतलो डिले जाता तितलो ट्रेन स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशनार कितल्यो ट्रेन स्टॉप जाता हें सांगिना. हांव सांगता स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशनाचेर सामक्यो कमी रेल्वे हे जाता स्टॉप जाता. आयज थंय टॅक्सीकार पासून हांव सांगता थंय आयज ते टॅक्सीकार आसा तांकां पासून गिरायक जाता सारकें. एक स्टॉप कमी जाता वचून मडगांव स्टॉप जाता आनी स्पीकर सर तो सांगता हॉल्ट करता हे करता ते करता डिले जाता टायम डिले डिले जाता आनी 100 किलोमिटराचेर नेवरा रेल्वे स्टेशनार सो आन्सरूच सारको स्पीकर सर दिना. स्पीकर सर मिनिस्टरान क्लियर केला नेवरा रेल्वे स्टेशन जे आसा पळय न्ही इट इज ओनली फॉर द क्रॉसिंग पर्पज. इट इज नॉट फॉर द पॅसेंजर पर्पज. मिनिस्टरान क्लियर सांगला इट इज फॉर द क्रॉसिंग रेल्वे जाता. दुसरी गजाल तेणी जे सांगले करमळे कितल्यो रेल्वे रावता. फास्ट ट्रेन एकूय करमळे रावना स्लो ट्रेन रावता. वयल्यान तेणी जे नेवरा रेल्वे स्टेशन नाका म्हणून पत्र दिलें पळय न्ही खरें म्हणजे करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर आनीक रेल्वे थांबच्यो म्हणून एक पयलीं पत्र दिवपाक जाय आसलें. ह्यो सगळ्यो आमच्या करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर थांबच्यो जेणे करून लोकांक पणजेन येवपी जे तेणी ते इंटेन्शनान कॅपिटलान येवपी लोकांक हांगासर देंवपाक बरें पडटलें. आमच्या टॅक्सीकारांकूय बिझनेस मेळटलो पायलटांक बिझनेस मेळटलो. हें पत्र दिवपाची गरज आसली. आमी नाका तें पयलीं सांगता तें पत्र तेजें आयलें म्हाका. स्पीकर सर काय स्पीकर सर असेंब्ली सेशनाक एक उलयतालो आनी ह्या असेंब्ली सेशनाक क्लियर सांगला तेणी म्हणजे हांवें सांगचें पडटलें तुका जाय म्हणून म्हाका पत्र स्पीकर सर ते लेटर हांव सांगता तुका रेल्वे स्टेशना कडेन रावच्यो थांबच्यो म्हणून हांव लेटर दिता. म्हाका दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर ओपोज करचें लेटर रेल्वे मिनिस्टरा कडेन उलयता. स्पीकर सर गोंयकार पक्षाच्या आदोसी मंडूर विलेज पंचायत आमची जी आसा आमकां करमळे आनी थांबलेले जायो कारण करमळेंतल्यान पणजे येवपाक लोकांक लागीं पडटा. मॅक्झिमम लोक रेल्वेंतल्यान येवपी जे आहा पळय ते पणजे कॅपिटलान येवपाक सोदता त्या ती चडान चड करमळे थांबया रेल्वे स्टेशन रेल्वे थांबोवपाक तुमचो आमदार आसा तो आमदार करमेल रेल्वे स्टेशन लागता. स्पीकर सर हांव म्हाजें लेटर करता आमकांय करमेल रेल्वे स्टेशन सामकें लागता आसा. स्पीकर सर राव युरी मातसो स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो क्वेश्चन आसा स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी राव युरी म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी आसा लास्ट सप्लिमेंटरी स्पीकर सर. आतां हे सगळे मिनिस्टरान जे सांगले आतां हो लास्ट सप्लिमेंटरी म्हाका दिसता मिनिस्टर आन्सर करपाक शकची ना. हो सीएमान आन्सर करचो कित्याक की आमी जे ऑब्जेक्शन घातलां म्हाका दिसता सगळे रेल्वे स्टेशन तिनूय रेल्वे स्टेशनार ऑब्जेक्शन आसा लोकांचे. आतां आमचे नेवरा रेल्वे स्टेशनाक आमची सालजोरा तेंच्यांनी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन घातला. नेवरा स्टेशनाचे आमचे ग्रामपंचायत स्पीकर सर उलोवपाक दिया मातशें. स्पीकर सर नेवरा ग्रामसभाक आख्खे लोक येयल्ले तो खंयच्या पक्षाचो न्हू सगळ्या पक्षांचे लोक आसले ग्रामसभेत. सगळ्यांनी विरोध केल्लो आसा आनी सगळ्यांनी रेजोल्युशन पास केला आनी ते रेजोल्युशन जे आसा ते सगळे डिपार्टमेंटाक मिनिस्टरांक सगळ्यांक धाडला. म्हाजो स्पीकर सर प्रश्न आसा की जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा की हे रेल्वे स्टेशन आमकां प्रपोज केला. आतां गोंयकार हांवूय गोंयकार तुमी सगळे गोंयकार जेन्ना ओपोज करता एक रिजन आसता. हो बेश्टो ओपोज करिना. सरकार जो आसा तो सरकार हाडून माथ्यार ठोपपाक सोदता अशें कशें जातलें स्पीकर सर. जेन्ना सगळे विलेज आदोसी विलेज पंचायत नेवरा विलेज पंचायत आनी सालजोरान ऑलरेडी ओपोज केल्ले आसा रेजोल्युशन ग्रामपंचायतीचे पावल्लें आसा. कोणाक खबर ना. हांव बिंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हांवें म्हाजें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. ते सीएमाकूय पावला मिनिस्टरांक पावला जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीकूय पावला सगळ्यांक धाडला ओपोज लेटर. आनी जे आमकां एश्युरन्स जे सीएमान दिल्लें गेले ते असेंब्ली सेशनात की ओपोज तुमी धाडा आपूण उलयतलो म्हणून. कित्याक मिनिस्टर रिसंटली सीएम वचोन तुजो प्रश्न स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न तोच सांगता. सीएम वचोन जो युनियन मिनिस्टराक रेल्वे मिनिस्टराक वचोन मेळलो
तेणें भेट दिली तेन्ना तेंच्यांनी हेजेर उलयल्लें काय कितें जर केल्लें जाल्यार आमकां रिप्लाय दिवचे सीएमान की बाबा ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर गव्हर्मेंटाचो स्टँड कित्याक आसा कित्याक सगळ्यांचो ओपोज लेटर सगळे पावल्ले आसा आनी समज सरकार फुडें वचपाक सोदता जाल्यार आमकांय एजिटेशन करचें पडटलें सगळ्या लोकांक सगळे पक्षाचे हांव म्हणना आमचोच पक्ष सगळ्या पक्षाच्या लोकांक फुडें येवचें पडटलें त्यांच्या पक्षाचे तांकां सांगोन ते बेश्ट ना स्पीकर सर ग्रामसभा जी जाता ते ग्रामसभेक तेका दिलें खंयचो रे. पक्ष आसना सगळे लोक आसता सगळ्या लोकांनी ओपोज केला तितून बीजेपीचेय आसा ओपोज करपाक नाल्यार तेंच्यांनी फायंड आउट करचें तुझ्या प्रश्न उत्तर दिवं माननीय आम्ही ऑलरेडी हे पळय स्पीकर सर आणि स्पीकर राव युरी वाचराव स्पीकर सर आता थंय Yes. स्पीकर सर आता थंय हे जे काम आसा हे काम थंय चालू आसा स्पीकर सर हे काम चालू आसा हे सीएमाक अवेअर आसा सीएमान मातशें पळोवचो Yes. फोटो हे तुमकां अवेअर आसा हे काम चालू आसा ते तुम्ही मातशी रिप्लाय दिवची युरी मातशी रिप्लाय दिवनी पयलू रिप्लाय दिवनी हो पळय स्पीकर सर हे काम चालू आसा नेवरा रेल्वे स्टेशना कडेन रेल्वे स्टेशन हाडपाचें बस, काम बसून चालू घे. आसा. म्हाका उत्तर नाका. सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय बस दी स्पीकर सर एश्युरन्स हय स्पीकर सर हांव ताका सांगता तेणी सांगल्यो की करमळेन आमकां आनिकूय रेल्वे थांबलेल्यो जाय म्हणून आतां करमळेन जर रेल्वे थांबतले आसत जाल्यार तांचो क्रॉसींग टायम जो वयता पळय न्ही नेवरा ओके 20 मिनटां 25 मिनटां हो आमकां कट करचो पडटलो आनी तो कट करतले जर आसत जाल्यार नेवरा सारकिल्लें क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन ताका म्हणटा तें रेल्वे स्टेशन क्रिएट करचें पडटलें जेणे करून थंयसर अननेसेसरी 20 मिनटां न वयता हांगासर 2 मिनटां रावप रेल्वेक शक्य जातलें आनी हें जर क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार आमकां करमळेंतल्या स्टॉपाचेर आनीक रेल्वे थारोवपाक मेळटल्यो म्हणून माझे म्हणणे आसा की इट इज नॉट अ पॅसेंजर स्टेशन इट इज अ क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन ते क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जावपाक आनी खंयसरूच स्पीकर सर हो जागो एक्वायर्ड जो त्या पयलीं केला पळय न्ही त्याच जाग्यान करता आनीक जागो एक्वायर करिना खरें म्हणजे हे करता ते म्हाका दिसता करमळे आनी पुराय ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांच्या भल्या खातीर आसा गोंयच्याय हेच्या खातीर आसा इंट्रस्टान आसा ते रेल्वे स्टेशन म्हाका दिसता क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन स्पीकर सर. आनीक आंदोलन बीन करपाक बाकीच्या स्पीकर सर लोकांनी स्पीकर सर आयज सीएम जो आसा तो उत्तर दिता त्या भशेन दिसता की रेल्वे स्पीकर सर जे लोकांचो ओपोज आसा लोकांक नाका म्हणटा ते रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता स्पीकर सर हो बीजेपी सरकाराक मात तरी लोकांचे पडला कित्याक सगळे स्पीकर सर वचपाक आमी ओपोज केल्ले आसा आमचे लोकांनी ओपोज केल्ले आसा प्रत्येक जाणांनी ओपोज करून पासून स्पीकर सर सीएम म्हणटा कितें आमकां हाडपाक जाय अरे हे कितें एक मिनट स्पीकर सर चल्ला कितें म्हटल्यार सरकाराक मातूय पडलेले ना लोकांचे मातूय पडलेले ना तुम्ही आपणाक जाय स्पीकर सर लोकांचो विश्वास घेवपाक आयज खंय ना खंय प्रश्न आसा विश्वासघात एक मिनट अरे जो इतले आन्सर सुटसुटीत मंत्र्यान दिले मुख्यमंत्र्यान दिले स्पीकर सर ती भाषा स्पीकर सर गेल ते फावट सीएमान एश्युरन्स दिल्ले की ओपोज आसा जाल्यार आमी ते विचार करून सेंटराक धाडटले म्हणून स्पीकर सर आयज बोलते तुमचे स्पीकर सर दिस इज कंप्लीटली रॉंग Pile saw that initially was proposed for improving passenger service. Pilo. Now, this might be later adapted and changed to enhance freight economic operations. Basically, if the economic priorities shift, Lokang Viresh Kit Sangha, this is the concern of the people. Anda crossing station Hamade. It's not for passenger use. Later it will shift to coal. And the example, MPHO chairman, Jo Ashilo, he made a statement. The railways is the lifeline of MPA. आज चोयल्यार गोल पोस्ट शिफ्ट जाताय सद्या सिट्युएशन वेलसावचे गांवान एक्झाम्पल these railways are entering into private properties. These railways are entering and demolishing people's houses. These railways are blocking the right of the way of the people. This railway case पडे हाय in spite of case being sub judice. इंग सब जुडिस जाल्यार आन्सर मेळना इंग सब जुडिस थिंग गेल्यार दादागीर कोताय DSLR कडे पेपर पासून नाही and these railways are not producing any documents. Though not producing documents, आज ही दादागिरी ही railway is doing. प्रश्न असो आसा लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टरान सांगले कोणाक ऑब्जेक्शन फायल करा हांवें तुका पत्र बरयला रेल्वे मिनिस्टराकूय पत्र बरयला नेवराचे लोक येले आमचे क्रूज बाबाचोय इशू आहा थिंगा सांजुवेदी आरेलाचो प्रश्न इज very straight. Has any environmental impact assessment being done regarding these stations, especially in the ecologically sensitive areas like Neora, where there are Kazan lands? What measures are you going to take to basically mitigate this potential damage?
आनी लोकल लोकांक आमदाराकूय तूं कन्सल्ट कोलें लोकल लोकांक थिंगा घेवन during the planning phase will you all take the people into confidence how is this issue being addressed चोयल्या वेलसांव कासाज गांवान आख्खो वरा भाशे जाला डेली क्रेस्तांवां एक कोफुजांव जाताय तर टू address this issue जेन्ना you are saying it is only for crossing tomorrow when the economic priority shifts can you take an undertaking from Konkan Railway to say that there will be no coal, there will be not used for passenger trade? Can the government take this undertaking on this extended thing? You are saying crossing alagunuch passenger service take in undertaking. Can you give us an answer that you will take an undertaking? Things zaupanamu. Honorable Chief Minister, तुझ को answer. तू मेळ्ळो थिंगा रेल्वे मिनिस्टराक. स्पीकर सर त्यांनी म्हटलं ते बरोबर आसा रेल्वे मिनिस्टराकूय मेळ्ळा पळय आनी हांवें त्या विशय डिस्कसूय केला एक म्हणजे जर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाची जर गरज आसा थंयसर जाल्यार रेल्वे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आहा पळय न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर घेतली ही हांव ताका सांगता दुसरें परत ताका रिपीट करता की हे क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन तिसरी गजाल इट इज आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळेंतल्यान पणजे पावतलो म्हणून फास्ट ट्रेन सकाळी दनपारां आनी रातच्यो अश्यो 3 टायमाक ह्यो ज्यो ट्रेनी सुरवात केल्यो म्हणजे विदीन म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पावपाक हाफ एन वरान जर पावपाक लागले ट्रेनी जाल्यार लोक खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या ट्रेनीचो यूज करपाक लागतलो अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जायना डबल ट्रॅकिंग रूट वो पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत रेल्वे स्टेशना पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमकां म्हणजे ह्यो गोंया खातीर लोकल ट्रेनीचो फायदो हो जावचो ना म्हजें सरळ म्हणणें आसा की रोडाचेर आसलेलो ताण जर पळयत जाल्यार रेल्वे आमकां हाज्या फुडें यूज जावपाक जाय आनी ताचो उपयोग जातलो आसत जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे पेडण्याच्या रेल्वे स्टेशनांतल्यान मोपाक कनेक्टिविटी डायरेक्ट मेळटली सो दॅट एनी हाव म्हणजे हातूंतल्यान जर फास्ट ट्रेनी सुरू जातल्यो आनी दुसरी गजाल हे रेल्वे स्टेशन परत एकदां सांगता इट इज फॉर द पब्लीक पर्पज तो मदींच खंयसरूय तांकां संवय जाल्ली आनी ऑपोजिशन लिडराक चड ताका सगळी कडेन कोळसोच दिसता Speaker sir, as per reply, commercial, speaker sir, commercial and passenger ह्या दोन्ही दिल्ले आसा. Speaker sir, public purpose म्हणून हे दोन्ही भरलेले आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर अशे समाज जाले जो आमचो विरोध जो आसा टाइम डिस्टर्ब करता एक मिनिट ताका उलय स्पीकर सर क्वेश्चन आन्सर जे मिसगायडिंग आहे आणि कन्फ्युजिंग आहे तुझा प्रश्न विचार क्वेश्चन हे आन्सर दिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ KRCL in the meeting held on 6 March 2025 passed a proposal of construction of 2 new railway stations in Goa state, Neura and Maim. Proposal for 1 more cross station, that is Salzara between Madgaon and Balli in the state of Goa is under process. Speaker, पयलींचो ते कन्फ्युजन जाल्लें डिपार्टमेंट कोंकण रेल्वे गेले ते म्हणटा सांजे आर्यल येता स्टेशन हे सालजोरा येता काय सांजे देर येता ते पयलीं क्लॅरिफिकेशन आनी हे 2 टर्म यूज करताय एक न्यू रेल्वे स्टेशन आनी क्रॉसींग स्टेशन आतां तुमी सालजोरा म्हणटा क्रॉसींग स्टेशन आनी ती 2 सांगल्या ती रेल्वे स्टेशन सो हेज मदें डिफरन्स कितें आमचे मदें आतां आनी एक आन्सर दिल्लो आहा These new crossing stations were identified as future stations. ही crossing stations आणि मुखार स्टेशन जातली तेच आन्सर जाय हे स्टेशन येत खंय सालजोरा येता काय सांजे देरा येता कित्याक हे कन्फ्युजन जाल्लें आहा कित्याक ऑफिशियल्स आहा ते सांजे दी आर्यल म्हण सांगता थिंग गेल जाल्यार पूण आन्सर दिला सालजोरा आन्सर दिला सारको आहा मरे स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगपाक जाय हांव आतां कॅल्क्युलेट केल्ले पॅसेंजर टायम नॉट द फ्रेट टायम तिनूय ते म्हाका जाण जावपाक जाय हे स्टेशन खंय येता सालजोरा येता सांजे 53 minutes are saved ना सालजोरा येता काय सांजे देरा येता हे स्टेशन खंय येता सालजोरा येता काय सांजे देरा येता वो दिगारपाली येता as per the reply given to me in the letters सारजोरा म्हूण म्हाका कोंकण रेल्वे लास्ट टाइम सांगले एक स्टेटमेंट काढलं सांजे देरा येता म्हणून what as I said हे गोवा गव्हर्नमेंट कोण नाही कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन करता तेणी सारजोरा म्हूण as per आयचे रिप्लाय सालजोरा येता सारजोरा म्हूण दिल्ले आसा हांव तुका ते हांव चेंज करून तुका सांजुरे कोंकण रेल्वे ऑफिसर जाता मिसगायड कित्याक करता बाबा लेट मी रिप्लाय रे बाबा
दुसरें म्हाका हांगा चर्चा जाली EIA घेतला काय ना. जेन्ना कोंकण रेल्वे प्रपोज केल्ले तेन्ना ओझा कमिशन म्हूण केल्लें. EIA डेफिनेटली दे गॉट दॅट टायम एंड दीस इज नथींग न्यू. हे तिनूय जे स्टेशन आसा इट वॉज ऑलरेडी पार्ट ऑफ कोंकण रेल्वे. स्पीकर सर दोन रेल्वे स्टेशन आणि एक क्रॉसिंग स्टेशन म्हणला. I was also part of the Next agitation. question, If you were there, I was also part of the agitation. Because of boss ni. Yes, sir. Praveen Jain. During that, whatever commission, OZA commission, whatever, that is. First of all, yeah, you answer that. It is Sarjora or As per Sarjora? reply given, as I have told you, it is Sarjora. As the reply, कोंकण रेल्वे ऑफिशियल कित्याक फुडें मारता लोकांक फुडयताय कित्याक कोंकण रेल्वे ऑफिशियल कित्याक फुडयताय. Sarjora नाजो जाल्यार Sarjora. स्पीकर सर प्रवीण शेठ स्पीकर सर चर्चा झाली ताजेर. स्पीकर सर चर्चा झाली. स्पीकर सर अरे हे जालो. सावजारा रेल्वे स्टेशन आणि क्रॉसिंग स्टेशन. अरे प्रवीण शेठ तुमचा प्रश्न असा. स्टार क्वेश्चन खंयचो तुमचो? कोंकण रेल्वे हाडटा तेन्ना हेच प्रवीण मशीन शेठ, आख्खे तुमचा गोंयांत प्रश्न. जिल्ल्यात सगळे खबर आहा. सगळे प्रवास लोकांक कन्फ्युजन करता तुम्ही. एफिशियन्सी वाडोवंक प्रश्न विचारात. स्क्रीन चलना वयल्या स्क्रीन बंद पडल्या. प्रवीण शेठ स्पीकर सर व्हायरस येयलो व्हायरस. काय करता मी? मातशें करपालें. प्रवीण शेठ गेली. क्वेश्चन मग खंयचो?